friends, good afternoon and welcome back to my channel. So friends, हांव न्हू म्हजो ब्लॉग आतां आफ्टरनून स्टार्ट करता. ओके 12:15 जाली. ओके तरी 12:15 जाली. सो हांव म्हजो ब्लॉग आतां कमेंस करता. सो तुमकां आयचो अपडेट म्हटल्यार सकाळीं हांव उठोन पयलें बाबाक बी रेडी करून बाबाक स्कॉलाक पावयलो आनी ताचे उपरांत मागीर बाजारान गेल्ले कित्याक म्हाका फिश बाय करपाक जाय आसलें. ओके दॅट इज नुस्तें बाय करपाक जाय आसलें आनी थोडेशे फ्रुट्स बाय करपाक जाय आसले. ओके सो हांव सकाळीं बाजारान भायल्या भायर गेलें, बाबाक ड्रॉप केलो स्कॉलाक आनी ताचे उपरांत भायल्या भायर मार्केटान गेलें, नुस्तें गेलें आनी आमचे फ्रुट्स घेयली. ओके 3-4 बासाची फ्रुट्स हाडल्या. सो ती घेयली बी घरा कडेन येयलें आनी मागीर सो ताचे उपरांत हांव कुकिंगाक लागलें कुकिंग करपाक. सो आत्तां पळय जस्ट हांव कुकिंग करून वयर येयलां. ओके आतां जालां म्हजें. आयज स्पेशल आमगे जेवणाक हा म्हणटा पळय तें चोणाक. ओके सो आमी आयज व्हडले चोणाक गेल्ले, समथींग 3 किलो कितें आहले ते. सो ते घेयले आमी. ओके बारीक बरे पातळ स्लायसी मारून थिंगासरूच घेयले क्लीन बी करून. ओके सो आयज स्पेशल जेवणाक म्हणटा पळय ते आमगे चोणाक हा. फ्रेंच बीन्स भाजी केल्या आनी जिरा रायस केला. पॉपलेटाची कोकोनट करी केल्ली डॅडीन काल केल्ली ती, सो ती हा. ओके सो आयज स्पेशल आमगे जेवण हे. सो हेजे उपरांत तुमकां क्लिप्स घालता थोडे थोडे कुकिंगाचे काडलेले. आतां कुकिंग करता थोडे थोडे शूट केल्ले. ओके सो तेजे उपरांत हांव तुमकां एटॅच करता ते तुमी पळया. ओके सो आतां हांव न्हेसला बी आनी आतां बाबाक हाडूंक वयता. 12:30 बाबाक हाडूंक वचोंक जाय न्हू. सो बाबाक घेता आनी येता घरा कडेन आनी पळयता आयचो मागीर ब्लॉग कहो कितें कंटिन्यू करपाक मेळटा पळय तो. सो चलो आतां वयता बाबाक हाडूंक. आनी आयज बरें वत येयलां भायर, सामकें कडक सारकें म्हणटा पळय ते भाशेन वत येयलां. सो म्हाका रोपूय सुकोवंक घालपाक जाय. एक मिशीन ऑलरेडी लायलां आतां धुवपाक. सो रोप सुकोवंक बी घालता आनी मागीर बाबाक घेवन येता आनी बाबाक बी बरयता बीन आनी ताचे उपरांत पळयता मागीर आनी कितें ब्लॉग कंटिन्यू करपाक मेळना जाल्यार कंटिन्यू करता. सो फ्रेंड्स जेन्ना न्हू हांव नुस्तें मॅरिनेट करतालें न्हू दॅट इज आमचें चोणक, तेन्ना न्हू हांवें थोडेशें शूट केलां. ओके कशे भाशेन हांव नुस्तें मॅरिनेट करता पळय तें हांवें शूट केलां. ओके इन केस तुमी ते भाशेन कोणें ट्राय करूंक ना जाल्यार ट्राय करा आनी म्हाका मागीर कमेंट करून सांगा. ओके आनी एक्चुली हांव दुसरे भाशेनूय करता, 1-2-3 भाशेनी. सो दीस टायम हांवें म्हटलें की हे भाशेन करतलें मॅरिनेट आनी तुमचेशीनूय शेअर करतलें म्हण. ओके सो येस ट्राय करा आनी मागीर म्हाका कमेंट करून सांगा लायक तुमी ट्राय केल्या उपरांत कशें तुमकां लागली म्हणजे टेस्ट कसो लागलो पळय तो. ओके आनी फ्रेंच बीन्स भाजीची हे रेसिपी शूट केल्या ती तुमी ट्राय करा. ओके सिंपल हा ती, नॉर्मल काय ही डिफिकल्ट हे करूंक ना, सिंपल हितून केली हांवें. ओके सो तुमी ट्राय करा आनी म्हाका सांग. जायते जाणांक खबरूय आसतली ती बट स्टील हांवें केली, शूट करतालें सो हांवें म्हटलें चलो तुमकां ती बी भाजयेची रेसिपी दाखयतलें न्हू. ओके सो चलो आतां वयता बाबाक हाडपाक आनी तुमकां मागीर मेळटा. सो हिंगासर हांवें दवरलेले रायस कूक जावपाक, दॅट इज बासमती रायस. ओके कित्याक म्हाका करूंक जाय आसलें जिरा रायस सो ताका लागून. ओके मागीर ताच्या उपरांत हांवें कट केल्ली फ्रेंच बीन्स, एक पटेटो धाकटोसो, मागीर एक धाकटें टोमाट, एक आनियन आनी 2 चिलीज. ओके दॅट इज ग्रीन चिली. हे आमकां यूज जातले फोंड मारपाक. ओके सो सायड बाय सायड हांवें म्हटलें की नुस्त्याकूय मसाला लावन दवरतलें म्हूण, कित्याक तूं इफ इन केस नुस्त्याक मसाला लावन दवरीत खूब टायम जाल्यार नुस्तें बरें मॅरिनेट जावन येता न्हू, सो ताका लागून. ओके सो तेन्ना हांवें म्हटल्यार तुमचे शेअरूय करतलें म्हाजो मसाला. ओके सिंपल्स आहा. ओके घरा कडेन कितें वस्तू अवेलेबल आहा पळय तितूनच हांवें मॅरिनेट केला. सो हांवें हिंगासर घेयला आमची आमटान. ओके ती हांवें उदकान सोक करूंक दवरलेली. ओके एक 5 to 10 मिनट्स. मागीर ताचे उपरांत हांवें घेयला हिंगासर 2 टेबलस्पून चिली पावडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पावडर आनी 1 टीस्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट. ओके सॉल्ट हांवें घालूंक ना हिंगा बिकॉज नुस्त्याक ऑलरेडी हांवें सॉल्ट लायला, सो ताका लागून हांवें सॉल्ट घालूंक ना. इफ इन केस तुमी नुस्त्याक थोडेशें सॉल्ट लायला जाल्यार तुमी ह्या टायमार हिंगासर मसाला करतना एड केल्यार जाता. ओके सो ताचे उपरांत मागीर न्हू फ्रेंड्स ही आमटान सोक केल्या पळय तेजें उदक काडून घेवंक जाय. ओके सो हे भाशेन ती सोक जाल्या न्हू पळय ती सारकी बरी मॅश करूंक जाय आनी पळय हे भाशेन तेजें उदक येता तें घालून मागीर आमी आमचो मसाला रेडी करूंक जाय. ओके सो इल्ले इल्ले घालून तें मिक्स करा, ना जाल्यार सगळें वॉटरी जातलो मसाला तुमचो. ओके
सो पळय हे भाशेन थीक मसाला करूंक जाय. ओके, सो मसाला रेडी जाल्या उपरांत हांवें तो बरो 1 बाय 1 नुस्त्याक लायला. सो हो बरो करून लायला 1 बाय 1 आनी ताचे उपरांत हांवें तो 1 आवर रेस्टिंगाक दवरला. सो नुस्तें मॅरिनेट जाता म्हटल्यार हांवें म्हटलें की ते सायडीन आमी फ्रेंच बीन्स भाजी करून काडया म्हणून. ओके, सो हांवें एक पॅन घेतला, तितून 2 टेबल स्पून तेल घायला. ओके, आनी ताचे उपरांत कांदो, टोमाट आनी चिली एकदांच घायलें हांवें फोण्णान. ओके, सो हे फोण्ण हांवें बरें भाजला, मातशें कांदो बीन गोल्डन ब्रावन जायसर. ओके, आनी ताचे उपरांत हांवें एड केला पळय ते पटेटोज. ओके, मातशे पटेटोज फोण्णान तळशिल्ल्या आनी ताच्या उपरांत मागीर हांवें घायल्या फ्रेंच बीन्स भाजी, थोडेंशें उदक. ओके, चड ना, थोडेंशें घाला उदक. ओके, सो मागीर हे आमकां कावर करून मिडियम फ्लेमीचेर एक 5 to 10 minutes कूक करून घेवंक जाय. ओके, सो वान्स कूक जाल्या उपरांत हे भाशेन जातलें. मागीर हांवें पटेटो शिजले जाल्यार पयल्यान वान्स पटेटो शिजल्या उपरांत हांवें एड केला 1/2 टीस्पून चिली पावडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पावडर, बरें मिक्स दिला. ओके, मागीर ताचे उपरांत हांवें एड केला मॅगी. ओके, तुमकां नाका जाल्यार तुमी सॉल्टानूच एडजस्ट करूं येता. सो हांवें मॅगी घायला हिंगासर. ओके, बरो मिक्स दिला आनी धापून आनी 10 to 5 minutes कूक जावंक दवरला बिकॉज तें उदक सारकें सुकोसर. ओके, सो एके सायडीन भाजी म्हजी रेडी जाता म्हटल्यार हे सायडीन आमी आतां फ्राय करुया नुस्तें. ओके, सो हांवें एक पॅन घेतला. ओके, तें बरें गरम जाल्या उपरांत हांवें थोडेंशें तेल घायला आनी ताच्या उपरांत 1 बाय 1 नुस्त्याची पोस्तां आहली न्हू ती बरी रो लायला तांकां, रोयान बरी कोट केला तांकां 1 बाय 1 आनी ताच्या उपरांत मागीर हांवें ती फ्राय करूंक घायला. ओके, पळय हे भाशेन चड तेल घालनाका, दिसतूच घाला बिकॉज ना जाल्यार मागीर ते सगळे फीश ऑयली जाता. सो ऑयली फीश टू मच इज नॉट गूड फॉर हेल्थ, सो ताका लागून. ओके, सो दिसतूच हांवें तेल घायला आनी फ्राय केला. जे फिशूय हे सायडीन भाजून रेडी. ओके, सो येस म्हजें सगळें जेवण रांदून जालें. ओके, सो तुमकां दाखयता आतां 1 बाय 1 जी डीश आमी आतां रांदल्या पळय त्यो. ओके, सो फर्स्ट आमी केला पळय तो जिरा रायस, मागीर केला फ्रेंच बीन्स भाजी विथ पटेटो. सो नेक्स्ट हा चोणक रवा फ्राय. ओके, आनी लास्ट म्हणटा पळय ती हा ब्लॅक पॉम्फ्लेट करी. ओके, ही म्हणटा डॅडीन काल केल्ली, सो आयज हांवें करूंक ना फुडें. ओके, सो येस म्हाका सांगा जेवण कशें आसलेलें पळय तें कमेंट करात आनी सांगा आनी रेसिपी बी ट्राय करा. ओके, सो हांव व्लॉगूय एंड करता. थँक्स फॉर वॉचिंग.